आयज लोकांनी रानांनी अतिक्रमणां केल्ल्यान वाघ बिबट्यासारखी रानटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाक लागल्यात। इतलेच न्हय तर रान खातें लेगीत अशा जनावरांचे संरक्षण आनी संवर्धन करपाक उणें पडटा म्हणपाची अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायल्या। मंगेशी शिमेपायण रानदुकराक लायिल्ल्या फासांत तोडकून बिबट्याक मरण आयिल्ल्याच्या घडणुकेचेर खंत उक्तायतना रान खात्यान जर फासके लावप्यांचेर खर कारवाय केल्ली जाल्यार हाचेर आळाबंद येवपाचो, अशेंय केरकार उलयले। ते आता लोकवस्तीच्या लागीं येवपाक लागलेले आसा। तेचे म्हत्वाचे कारण म्हणजे कितें जालें की तांकां जे खाद्यान्न जाय आसलें ते जंगलांत मेळप कठीण जाल्लेलें आसा आनी बिबटो असो प्राणी आसा जो सहजपणे परिस्थिती कडेन समरस जाता। म्हणजे जर ताका अन्न ना जाल्यार मनुष्य वस्तीच्या लागीं येवन मागीर तो भटके कुत्रे किंवा भटकी जनावरां किंवा जर कितें मेळना जाल्यार उंदीर सुद्दां तो खावन जगता, जल्ले बी खावन जगता। म्हणजे अशें तेचे हें आसा। आतां गोंयान कितें जाल्लेलें आसा की फोंडा तालुक्यानूच आमी पळयलें जाल्यार हालींच्या हालींच एक 2 बिबटे मेले। ते तिशे बुरी म्हणून आसा, थंय एक मेलो। तेच्या पयलीं पिटके म्हणून आसा धारबांदोडा, थंय मेलो। आनी आतां शिमेपायण मंगेशी हांगासर मेलो। ही सगळी बिबटे मरपाची जी कारणां आसा ती कशें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी ह्या तेंचे संवर्धन करपाक संरक्षण करपाक अपयशी थारता। आनी जर हेच्या पयलीं जेंच्यांनी फास लायलेले तेंचेर जर कारवाई जाल्ली न्हू जाल्यार अशे लोक फास लावपाचें धाडस करचे नासले न्हू। कायदे लोक हातान घेतात। तेचे मुख्य कारण म्हणजे कशें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते दुर्बल जाल्ले आसा आनी त्या गजालीचो फायदो घेवन आयज अशा पद्दतीन फास लावन दवरप, मागीर तितून रानदुकर आसा त्या रानदुकरांक मारप किंवा हरणांक मारप। आतां हो जो शिमेपायण हांगासर जो बिबटो आसलो तो हेच्या पयलीं तेणी त्या परिसरांतले भटके कुत्रे आसले तांकां फसले आनी लोकांक आतां ह्या जनावरां बद्दल भंय दिसपाक लागलो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिप्ती काकुडकर।